गोवा डेअरीचे 2021 ते 22 थकीत लेखा परीक्षण करचे खातीर आयतारा खाशेली दूध उत्पादकांची बसका जाली। अहवाल तयार करून सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन परतून बसका घेतले। गोवा डेअरीक सुमार 14 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला। ते संबंधान सरकाराकडेन आर्थीक मजत मागपाचो निर्णय बसकेन घेतला। गोवा डेअरीच्या प्रशासकीय काळान 2019 ते 20 आणि 2021 ते 22 या 2 वर्सांचे लेख परीक्षण जावंक नाशिल्ले। ते संबंधान चर्चा करचे खातीर खाशेली बसका पयली। बसकेन दूध उत्पादकांनी लेखा परीक्षणां करपा खातीर मंजुरी दिल्या। हे संबंधान चड म्हायती दिताना अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हाणें 2019 ते 22 चे लेख परीक्षण करपाक सुरवात जाल्या अशें सांगलें। जाल्यार 2021 ते 22 चे लेखा परीक्षण करचे खातीर दूध उत्पादकांनी मंजुरी दिल्या। सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन लेखा परीक्षण पुराय करून अहवाल सादर करतले। गोवा डेअरीची आर्थीक स्थिती सध्या नाजूक आसा। प्रशासकीय काळान गोवा डेअरीक चड लुकसाण सोंसचें पडलां। नव्यान निवड जाल्ले संचालक मंडळ सरकाराकडेन आर्थीक मजत मागतले। नवीन संचालक मंडळ रुजू जावचे आदीं गोवा डेअरी दुधाची विक्री 40,000 लिटरां वयर गेल्ली। गोवा डेअरीची 70,000 लिटरां वयल्यान आजच्या समयाक 40,000 मेरेन देंवल्या। जाल्यार पशुखाद्य प्रकल्पान 100 टन पशुखाद्या वयल्यान 50 टनाचेर आयल्या।